पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार। नवरात्री उत्सव सुरू आसा आणि त्या निमतान वेगवेगळ्या वाठारांनी आमची भोवणी चालू आसा। वेगवेगळ्या वाठारांतल्या आमच्यो भयणी आमकां आमंत्रित करता त्यांच्या बरोबर काय उमेदीचे खीण घालोवपाक। हेच उमेदीचे खीण घालोवपाक आज आमी आयल्या दिवाडे हांगासर आशिल्ल्या सेंट एलोसिस हायस्कुलांत सरस्वती पूजन जाल्लें आसा आणि त्याच निमतान पालक तशेंच भुरगीं हांगासर सगळीं एकठांय जाल्या। खूबशे कार्यक्रम तांच्यांनी हांगासर आयोजीत केल्या आणि ताजोच एक भाग म्हणून आमकां हांगासर आमंत्रित केला। चला तर चड वेळ काडनासतना सुरुवात करूया आजच्या भागात। पळयत रावात पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके। वडे कोणा ग देवाचे ग, वडे कोणा ग देवाचे, अशा दिवाळी माझ्या गाव दिसे गे गागरपटी, देवनाचे गे सर्व कोटी, अशा शांता दुर्गे देवी सये, अशा शांता दुर्गे देवी सये, वट्याची भाकर गोड माझ्या दारातली बाई मेची, माझ्या दारातली बाई मेची, पगडीवालाच्या डुल्लरा डुल्लरा, डुल्लरा साकून कोणबाय आले ग कोणबाय आले, माझ्या नवऱ्याने काय काय आणले ग काय काय आणले, माझ्या नवऱ्याने कुंकुम आणला ग कुंकुम आणला, सगळ्यांक म्हजो मायो मोगाचो नमस्कार। म्हजें नांव प्रिती दिवाडकर। आयज आमच्या मदीं सगळे एक सुंदर अशे कार्यक्रमा खातीर आमी जमिल्लीं आसा। तेचें नांव जावन आसा जरा हटके। ह्या कार्यक्रमासाठी आमचे कडेन प्रमुख पावणे म्हणून जरा हटकेचे सौ सारिका शिरोडकर मॅडम आमच्या बरोबर आसा। हांव मागतां योगिता टिचरीक तेचें वेलकम करचें फुलां दिवन। जरा हटकेच्या आजच्या भागाक आम्ही सुरुवात करता। श्री देवी सरस्वतीचे पूजन झाले आसा आणि तिकाच नमन करून आजचो भाग आम्ही खेळूया। आजच्या भागाचो आमचो पहिलो राऊंड जो असता फुगोट्यांचो राऊंड। सगळ्यांकूच फुगोट्यांचो आवाज आवडटा, पण फुगोट्यातले प्रश्न जेन्ना येता तेन्ना आमची सगळी स्पर्धक कितली गडबडटा ते पळोवया की आमची आयची 5 स्पर्धक कोण आसा आफोया तांकां। आमच्या फुगोट्याचो राऊंड खेळपाक आमची 5 स्पर्धक तयार आसा। तांची ओळख करून घेऊया, तांच्या बद्दल चड जाणून घेऊया आणि मागीर खेळूया त्यांच्या बरोबर हो राऊंड। माझे नाव आसा कुंदा पार्सेकर। कुंदा कितें करता? हांव टेलरिंग करता। ओके, आणि स्कुला बरोबर कशें एसोसिएटेड आसा? म्हाजो चलो येता। ओके, आणि जेन्ना अशें पूजन जाता स्कुलांनी तेन्ना तुका कितें दिसता की कित्या खातीर अशें पूजन करपाक जाय कशें? म्हणजे भुरग्यांकूय मातशें जाता नॉलेज मेळटा आनी बरें जाता सगळें। म्हजें नांव किशोरी पिळणकर। सांगा मागीर तुमच्या बद्दल। हाऊस वायफ आनी सेंट एलोयस स्कुलाचे मेंबर आसा। ओके, म्हजें नांव गौरी कैसरे। म्हाजो चलो हांगा शिकता प्लस हॉस्टेलारूय आसता। म्हाका कुकिंगूच लायक आसा। कुकिंगूच। म्हजें नांव सनिका गोवेकर। हांव हाऊस वायफ। म्हाका अशें भुरग्यांक हें करपाक आवडटा खूब। भुरगीं हें करपाक म्हणजे कितें मारपाक? भुरग्यां कडेन आयकून खेळपाक। म्हजें नांव दिपा पिरवळकर। हांव हाऊस वायफ। म्हाज्या हांगा चेडूं येता, फर्स्टाक आसा तें, आनी म्हाका रायडिंग करपाक, बायक रायड, कार रायडिंग करपाक आवडटा। हॉर्स रायडिंग बी करता कितें रायडिंग म्हणटा। ओके, ही जाली आमची ओळख आमच्या 5 स्पर्धकांची आणि तुम्ही पळोवंक शकता की बरीच ॲक्टिव्ह अशी पार्टिसिपंट आसा आमची। तांच्या बरोबर आमचो पहिलो राऊंड खेळूया। थोड्यांची हॉबीज आसा रिडींग, थोड्यांची रायडिंग। आन्सरां कितल्यां येता पळोवया। आयचो नवरात्रीचो कितलो दीस? 7वो। हो आन्सर नाही, हा हो प्रश्नही नाही।
ओके सो आज खंयच्या देवीचे पूजन जाता कोणाक येता ताळी मारपाची फाटल्यान कोणेच प्रॉम्प्ट करप ना राव ताळयो मारून दवरा पयलीं तांकां चान्स दिवया न्ही मागीर तुमकां येता कोणा ओके फाटल्यान कोणें ताळी मारल्या यो आज देवीची पूजा जी जाता पळय न्हू ती काल रात्री. उत्तर दिला काल रात्री कितल्या जाणांक खबर आशिल्ली रायट की रॉंग ताळयो मारा मागीर सारकें उत्तर आमची पहिली फुगोटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि सीमा नाटेकर हांच्यांनी उत्तर सारखें दिला तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन. खूपशी देवीची तीर्थस्थानां आसा सो एक देवी कामाख्या हे देवूळ तुमी आयकलें आसतलें फामाद अशें देवूळ आसा हे देवूळ खंय आसा राव हेंकां येतलें पयलीं पळोवया आमची ऑडियन्स बरी हुशार आसा येता क्लॅप करा ट्राय करपाक काय ना. शिरोड्या. कामाक्षी देवी न्ही ओके ऑडियन्सान कोणाक येतले आसाम गुवाहाटी उत्तर आसा गुवाहाटी खंय तेंच्यांनी हय म्हणलें सारकें उत्तर मोठ्यान ताळयो जावन परत एक फावटी फुगोटी आमची ऑडियन्सान फुटली आणि प्राची शिंदोळकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन. ही एक म्हण आसा एक्सायटमेंटान सगळीच कोरसान म्हणू नाका कित्याक म्हणी बिणी म्हणल्यार आमचो मातशे प्रिय विशयचो तुमकां चान्स आसा सोंपेशें म्हण हाडला तुमकां हाफ हांव म्हणटलें हाफ तुमी कंप्लीट करपाक जाय. आयली आंगार घेतले शिंगार. आयले आंगार घेतले शिंगार सारकें उत्तर गौरी कैसरे यांनी उत्तर सारखें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन. शिरोडेचे आमदार क्लॅप करा येता जाल्यार सुभाष शिरोडकर. सारकें उत्तर दीपा प्रियोळकर हांच्यांनी उत्तर सारखें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन. शेवटचो पिक्चरां सगळीं पळयतात लगान पिक्चर पळयला सगळ्यांनी ओके लगान पिक्चरान कोण आशिल्लो हिरो आमिर खान. आमिर खानाचे त्या पिक्चरान नांव कितें आशिल्लें क्लॅप करा येता जाल्यार कोरसान आन्सर दिवं नाका येता तुमचे कडेन राव तुमकां येना आमिर खानाचें नाव आसलें भुवन. सारकें उत्तर आमची शेवटची फुगोटी परत एक फावटी ऑडियन्सान फुटली आणि गौरवी कुंडेकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो राउंड आमचो कभी हा कभी ना पण हो राउंड खेळचे पयलीं घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. पळोवया ह्या राउंडची स्पर्धक 5 स्पर्धक रेडी आसा आजचो हो राउंड खेळपाक आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती राईस. ओके सो ऑल द बेस्ट तुमकां. गौरवी तुजो टाइम सुरू जाता आता. गौरवी दांडिया खेळपाक वता केन्ना आवडटा हांगा जाता दांडिया आयोजन आसता खंय तरी हांगा आसता. आसता लागीं आसा हांगा तुमकां मेनका तुजो टाइम सुरू जाता आता. मेनका हांगा कितली वर्सां जाली पूजन जाता सरस्वतीचे खूब वर्सां जाली. तुका कितली वर्सां जाली हांगा स्कुलार 8 वर्सां. तुजे कोण चलो चली कोण येता बाय येता बरें शिकयता गो हांगा खूब बरें शिकयता. आनी आदी पसून हांगाच आसा ते कितल्या स्टँडर्डाक आसा ते खूब प्रोग्राम करता हांगा करता तूं पार्टिसिपेट करता करता. आवड आसा खूब आवड आसा. घेता दांडिया खेळटा गो ना बरें खेळटाले. सिया तुजो टाइम सुरू जाता आता. सिया एवरीडे एक वेगवेगळी कलरची साडी न्हेशिल्ले कितल्यो साडयो आसा तुजे कडेन खूप तरेची साडी आसा न्हेसले पण साडयो सगळ्यो तूं एक एक करून न्हेसता. आज खंयचो कलर आशिल्लो आयज ग्रे कलर हेतून ना मुगो पण नाशिल्ली आसली कितें न्हेसून बट तर? पिंक लायक सो पिंक न्हेसली सरस्वती टाइम पूजा मेळूंक ना टाइम आसलो आणि पूजा आशिल्ली हांगासर
कोण सरस्वती मातेची पूजा आसली. तुवें कितें केल्लें हांगासर हाडलेले गोडेशे बी कितें करून बायन म्हज्या आरत दाखयल्या. केन्ना दाखयल्या हय. ओके सुषमा तुजो टाइम सुरू जाता आता. सुषमा कितें कळू आवाज सारको मायक दुसरो हाडया. हा आवाजूच तसो. आदी कितले घरा इतले उलयता हा तशेंच भुरग्यांकडे अशें उलयता. म्हाका आयकपाक आयलें हय म्हणल्यार ते. नेहा तुजो टाइम सुरू जाता आता. नेहा टेन्शन आयला येयला मातशें. कित्याक बेश्टेच. कित्याक गो बेश्टेच. टेन्शन घेता. ना बेश्ट. ओके मृणाली तुजो टाइम सुरू जाता आता. खेळ खेळपाक आवडटा. खूप खेळ खेळपाक आवडटा. दांडिया खेळटा. केन्ना केन्ना खेळटा. हांगा स्कुलान करता गो दांडिया. हांगा करिना. ना. ओके नीलम तुजो टाइम सुरू जाता आता. नीलम सगळ्यांना आवडता ते पळोवन मजा आयली न्ही. मजा आयली. तू अशें पार्टिसिपेट करता कार्यक्रमान. करता. जाऊ गो साडी कित्याक न्हेसूंक ना. म्हाका टाइम मेळोंक. टाइम नाशिल्लो. टाइम नाशिल्लो. टाइम फेरी आसता आनी कितें आसता. फेरीतल्यान आयला. फेरयेंच्यान येता. खंय रावता तर तू. हांव वजरे रावता. गोदरे साकून आयला. वजरे साकून येयला. पण साडी न्हेसपाक कित्याक टाइम मेळूंक ना तर तुका. चॉयस करपाक टाइम लागता. टाइम लागता. खूब साडयो आसा कितें. खूब आसा. आज ग्रे मुगो ग्रे ड्रेस घालपाचो न्ही. ग्रे कलर नासलो. खूब बरें खेळटाले. सीमा तुजो टाइम सुरू जाता आता. सीमा कशें आसा तू. बरें आसा. बरें मुगो. श्रद्धा तुजो टाइम सुरू जाता आता. श्रद्धा तुका कितें दिसता की अशी देवी बी पुजपाक जाय शाळेन. पुजपाकूच जाय. कित्या खातीर भुरग्यांक कितें तरी मेळटा जावं सगळ्या पेरेंट्सांकू कितें तरी भितून सरून मेळटा गो. बुद्ध जावं टेन्शन आयलें? टेन्शन येना. मिलन तुजो टाइम सुरू जाता आता. मिलन काय नीलम हांव कन्फ्यूज जालें मुगो. मिलन खंय गांवालें नांव काय आवयलें. आनी आवयले. सेमूच नांव धरला. चेंज करूंक ना. हा त्या तुजो टाइम सुरू जाता आता. विद्या सगळ्या बायलांक पळोवन बरें दिसता. तुका आवडटा अशें मॅगी खेळपाक. खूब फ्रेंडां आसा. तुजी भुरगीं आसा शाळेन. आसा. प्रीती तुजो टाइम सुरू जाता आता. प्रीती कॉल तू म्हाका तूच करताले न्ही. हांव करतालें. प्रोग्राम तुवें ऑर्गनायज केला. मेनकान आनी हांवें केला. टीचर ना. चला तुमचो टाइम सुरू जाता आता. तुमी कशी एसोसिएटेड स्कुलाक. तुमी कशी म्हणजे तुमची कोण येता हांगा शिकपाक येता. अरे योगिता तुजो टाइम सुरू जाता आता. योगिता तुका पदां बी म्हणपाची सवय आसा कितें. केन्ना केन्ना म्हणटा. ना मायक तसोच धरला म्हणून. आसा सवय. आवडटा आवड आसा. हय दिसता म्हणूंकशें. तनुजा तुजो टाइम सुरू जाता आता. सगळी आउट जाता. तुका दिसता गेम हो डिफिकल्ट आसा कसो. तितलो डिफिकल्ट आसा. केन्ना केन्ना. केन्ना पयला टीव्हीचेर तुवें. खूब फाटी. पयला खूब फाटी. युट्यूबाचेर पयला काय हाचेर पयला. युट्यूब. पळयता तू खूब प्रोग्राम्स टीव्हीचेर अशे युट्यूबाचे. मोस्टली युट्यूब. आवडटा तुका प्रोग्रामांचो. पळयता तेन्ना. पळयता तेन्ना. आनी तू खंय रावता. दिवाडे. हांगाच रावता. दिवाडेत रावता. सद्या कोण ना. कोण आसा. तू बेश्टेच आयले प्रोग्राम पळोवपाक. हय. बिना तुजो टाइम सुरू जाता आता. बिना फाटी राविल्ले कितें गो. ओदोळ आयला. फुडें येयला. ओदोळ येयला कितें तू. आतां येयला. फुगडी घालपाक वशिल्ले. असलेलें. तू फुगडी घालतली. णववारी न्हेसूंक ना मुगो तू फुगडी घालपाक. चेंज करून येयलें. चेंज करून लागीत रावता कितें हांगासर. चड लागीं रावता. उगी राव. 5 मिनटाचो रोड आसा. चलून आयला. इतले चलून चिंतप आयला. ना. इतले चिंतप ना. तुजो टाइम सुरू जाता आता. सुप्रिया सुप्रिया कशें दिसता. बरें दिसता. हांव न्ही गो प्रोग्रामाक. सगळें बरें दिसता. सगळें बरें दिसता. ओके आनी तू खंय रावता. दिवाडे. दिवाडे. आज ग्रे साडी न्हेसूंक ना कित्याक. पिंक खूब आवडटा. तुका पिंकूच आवडटा. पिंकूच आवडटा. अर्चना तुजो टाइम सुरू जाता आता. अर्चना स्कुलान खुबशे एक्टिविटीज जाता या. खूब जाता. तुजी कोण भुरगीं येता हांगा. हय दोगां. बाय बाय.
श्वेता तुझो टाइम सुरू जाता आता. श्वेता लेट झाली की रे येवपाक मातशी लेट जाली. बस ना गाडी घेवन येयला. तरी लेट झाली चेडो बरो ना म्हणून लेट झाली. अशें दिसता म्हाका तेका लागून लेट जाली. आणि तू खंय लागीं रावता म्हणलें हांगासर. मातशें पयस लागता. ओके. आणि तुझ्या हांगा शिकता भुरगो. शिशू वाटिकेन आसा. ओके. आणि तू कार्यक्रमात भाग घेता. आतां सद्या घेतला. आणि हरशी घेना. हरशी केन्ना चान्स मेळोना म्हणून घेवना. बरे खेळटाले खरेंच बरे खेळटाले पण सुप्रिया तुझो टाइम सुरू जाता आता. सुप्रिया कितें आवडटा करपाक. म्हाका श्लोक बीन म्हणपाक आवडटा. श्लोक म्हणटा तू. प्रिया तुझो टाइम सुरू जाता आता. बरी मॅचिंग इयरिंग्स घातल्या मगो. सगळे मॅचिंगूच घालता की रे. केन्ना केन्ना आवडता. तशी आसा. आणि कितें कसली आवडटा तुका. पदा बी म्हणटा. म्हणटा. आणि डान्स करता. चान्स मेळ्यार मागीर करतले मगो. करपाक जाय सांगलें. आणि दांडिया खेळपाक वयतले आता. पळोवया. भुरगीं शिकतात. शिकता. हांगा ह्या स्कुलान. शिकता ह्या स्कुलान. बरें शिकयतात गो. बरें. आणि पॅरंट्सा खातीर आसा एक्टिविटीज खूब आसता. तू पार्टिसिपेट करता. चान्स मेळ्यार आवड आसा तुका. आधी करताले. करता. आणि लग्न जातकूच करताले की पयलीं करताले. आतां. ओके. सो फायनली आमकां आमचे हांगासर विनर मेळ्ळा. मोठ्यान ताळो जाली आमच्या आयच्या winner खातीर. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर आता रिया गावस आणि तेका मेळटा पंचामृता बासमती रायस. आणि हांव रिक्वेस्ट करता समर्थ होसमनी हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडा उपरांत वेळ जाला अनेक इंटरेस्टिंग राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो डान्स राऊंड. डान्स राऊंडची स्पर्धा कोण पळोवया आणि आजचो प्राइज घेऊन कोण वता पळोवया. डान्स राऊंडच्या विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक साडी. ओके. सो पळोवया आज बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स कोण करता आणि प्राइज कोणाक मेळटा तो. मोठ्यान ताळ्यो जाणी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर. खरेंच खूप सुंदर परफॉर्मन्स आणि सगळ्यांक आवडलो की ना परफॉर्मन्स. परफॉर्मन्स कसो आशिल्लो. बेस्ट परफॉर्मन्स. आणि अशे एक्टिविटीज हांगा जाता की ना बायलां खातीर पॅरंट्सा खातीर. तू कितें सारके बॉर्न डान्सर कितें. डॉटर खंय गो. डॉटर शिकयता तुका. आफे पळय डॉटर. आफे मदर डॉटर परफॉर्मन्स पळोवया इल्लोसो. हय. कसलो परफॉर्मन्स. तू तिका शिकयता काय तू तेका शिकयता. ती तुका शिकयता. मग शुअर. व्हेरी नाईस. मोठ्यान ताळ्यो जावनी आमच्या मदर डॉटर डिओ खातीर. खूप गुड.
सेंट एलोसियस हायस्कूलची हेडमास्टर आमच्या बरोबर आसा आनंद फट्टे आणि हांव रिक्वेस्ट करता की आजच्या विनराक म्हणजेच सिया हेंका प्रायज दितले ते आणि तांकां मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. फुडलो राऊंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सारीज बिल्डिंग नंबर 2 जयराम कॉम्प्लेक्स नेवगी नगर मळा पणजी गोवा. कॉन्टॅक्ट निरूपा नाटेकर ऑन 9822104109. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता चक दे राऊंड. आणि 5 पार्टिसिपंट रेडी आसा आजचो खेळ खेळपाक आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट फोंडा हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. ओके सो गेम कशी आहा ती तुमकां सांगता पयलीं. हांगासर तुमी पळोवंक शकता की आमी उदकाचे हांगा बाउल्स दवरला आणि ग्लासीस दवरला. सो तुमकां करपाक जाय इतले की तुमकां टायम आसतलो 2 मिनटाचो आणि तुमी हो ग्लास तोंडान धरपाक जाय, उदक काडपाक जाय, हो ग्लास हातीन धरपाक जाय, ह्या ग्लासान उदक घालपाक जाय आणि एका ग्लासांतले उदक पास करीत करीत हांगा पावपाक जाय. परत तुमकां सिक्वन्स चालू करपाक जाय उदक भरपाचो आणि 2 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम उदक त्या ग्लासान कोण भरता ती जातली ह्या राऊंडची विनर. कळ्ळी गेम सगळ्यांक? ओके ऑल द बेस्ट. ओके मोठ्यान ताळोजांनी सगळे पार्टिसिपंटा खातीर आणि आनीक स्पेशल आमी गेम घेवं शकता. हे उदक कोण सगळ्यांक पयलीं पिता. आमच्या आयच्या चक दे राऊंडची विनर येता सुप्रिया तारी आणि ती हांगासरली सरपंच आणि म्हाका खरेंच बरें दिसता की ती स्वता पार्टिसिपेट तिणें केले आणि विनरूय जाली. मोठ्यान ताळोजांनी तिचे खातीर. आणि तिका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. आजचो आमचो शेवटचो राऊंड जो चक दे राऊंड आसा तो आमी खेळात. पण आज एक स्पेशल राऊंड आमी घेतली हांगासरल्या बायलां खातीर. चलो आणि ते विनराक मेळटले जी विन जातली तांकां मेळटले महालक्ष्मी ट्रेडिशनल साडीज पणजे हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी. टास्क होच आसा की तुमकां जिबली तुमची नाकाक तेकोवपाक जाय. स्टार्ट. ओके हो आशिल्लो आमचो शॉर्ट एंड स्वीटचो गेम आणि ताचे विनर आमकां हांगासर मेळ्या. ओके सानिका गोयकराक हो प्रायज मेळटा आणि हो प्रायज दिवपाक आमचे मदीं निरूपा नाटेकर आसा ते प्रायज दितले. निरूपा.
सरस्वती पुजेच्या निमतान सेंट एलोसिस स्कूल दिवाडे हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरान सर देव बरें करूं म्हणटा ह्या स्कूलचे सगळे स्टाफ, पॅरंट्स आणि भुरग्यांकूय जेंच्यांनी आज ह्या कार्यक्रमान वांटेकार जाले आणि आज आमकां हांगा कार्यक्रम करपाची संद दिली. आणि तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी वेळान वेळ काडलो आणि आज ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. फुडल्या भागान रोखडीच मेळटली आमी तुमच्याच वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा गौरी कुंडेकर गौरवी. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत आला म्हजें नांव कला कीर्तन. राव कोणतरी प्रायज दिला मगो दिवंक ना अजून म्हणले तुवें ऑलरेडी आणि दिला मगो प्रायज दिला. आता प्रायज घेयात हा कोणतरी. डान्सरा फुडें आसता डान्स बी करतात गो केन्ना काय फर्स्ट टायम. स्टँडी उदक न्ही हेडमास्टर. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उकार परत विसा उपरांत तुमकां टायम आसतलो 1 मिनटाचो. 1 मिनटा काय 2 मिनटां 2 मिनटाचो. आता सगळीं जाणां हांगा यात. आनी काय मातशें नेटार तुमच्या नेटार येवंक जाय. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयानूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज जातो ना मोरय ना. कसलो चमत्कार न्ही. गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस या स्किमी अंतर्गत जवळजवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.